प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचे वर्तमान जावन आसा माकूचो 16वा विसवोर वोड 16 ते 20 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 16 to 20। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। भावार्थ दोतीत आनी बातीन घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तेचें फर्मोण घेतली। भावार्थ दोत्तल्या सोबे ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो। म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना। पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली। जेजू स्वर्गार चडून वेता आनी सुम्या जिजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला। सिसांनी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें। सोमी तांचे बरोबर वावरून घडटाली त्या विजमिता वरवीं तांचें उतर सोत म्हूण थिरायतालो। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शुवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू कितें म्हणटा तो आपल्या शिसांक ह्या संवसारांत स्वर्गार विचारली। तो आतां मेला, पुनरुज्जीवन जाला, आतां तो आपल्या शिसांक मेळटा आनी ताका आतां वेळ पावला ताका पोत्तून सर्गीच्या बाबा कडेन वचपाक। आनी तो वेच्या आदीं तो म्हणटा भावार्थ दोत्तीत आनी बातीस घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ दोरिना जातीत ती कास्तीचें फर्मोण घेतली। भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजू ह्या संवसारांत येयलो, तो खुर्सार गेलो, ताणें आमची सरवण केली, आमकां जें फाव जावंक जाय तो भोगलो। आनी भाव भयणीनो, आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें ताचेर आमी भावार्थ दवरता, आमी देवाच्या उतराचेर आमी सोत मानता। सोत मानता म्हणजे कितें तें उतर आमी पाळटा। भाव भयणीनो, आमी उतर पाळिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता। आमी समजता की आमी भावार्थी म्हणून, आमी समजता आमी क्रिस्तांव म्हणून, पूण कोण खरो क्रिस्तांव तो आतां देवाचें उतर पाळटा। म्हणजे जेन्ना आमी कितें उतर आयकता तेन्नाच की आमी सोत मानता। कितले फावटी आमी म्हणटा आमी सोत मानता, जेन्ना आमी मिसाक वेता आनी पाद्री आपलो शेर्मो दिल्या उपरांत आतां म्हणटा आमी सगळीं उबारुया आनी आमी आतां सोत मानता म्हणुया। आनी त्या वेळार आमी म्हणटा सोत मानता, सर पडुया देवा बाबाक, आमी सोत मानता, आमी कितले फावटी सोत मानता म्हणटा। पूण भाव भयणीनो, सोत मानता म्हणजे जें आमी आयकता तें आमी सोत मानून आतां तें आमी करता। समजा कोणें आतां आमकां सांगलें की आमचो जो 500 रुपयाचो नोट आहा तो आमचो गव्हर्मेंट आतां चेंज करपाक आयला, 2 दिसांनी आमी तो पोन्नो नोट आहा तो आमी बदलूंक जाय बँकेन, कित्याक आमी बदली ना जाल्यार 2 दिसांनी त्या 500 रुपयाचो नोटाक कसलोच वालोर आसचो ना। आमी असली ही खबर आयकली जाल्यार आमी बसून रावची ना। आमचे कडेन 500 रुपयाची नोट आहा जाल्यार आमी बँकेन वेतले, आमी एका जाग्यार वेतले, तो पोन्नो नोट आमी दितले आनी नवो नोट घेतले, कित्याक आमी जाणो की आमी तें करिना जाल्यार आमकां त्या दुडवांचो वालोर मेळचो ना, तो 500 रुपयाचो नोट वालोराचो आसचो ना, कित्याक आतां वेळ जाला म्हणून। म्हणटच आमी जेन्ना कितें आयकता, समजा कोणें आमकां सांगलें की एक वायरस आतां चलता आनी त्या वायरसान खूब लोक मरता, कोण भायर वचत जाल्यार आनी तो कोणा बरोबर रावत जाल्यार थंयसर तांकां कितें वायट जालें, आमी सोत मानीन जाल्यार आमी कितें करतले, आमी घरा जुत्तले, आमी भायर वयचिना, आमी भिरांतीन आसतले। पूण जेन्ना आमी सोत मानता आनी देवान उतरान आपल्याक सांगलां की जो आमचे भितर आहा तो ह्यो संवसारान वड म्हणटा तो, म्हणटच आमचे भितर कोण आहा, जेजू आहा, पवित्र आत्मो आहा, आतां आमकां भिरांत आसची ना। म्हणून ही भायली खबर आमी आयकली जाल्यार आमी आतां देवाच्या उतराचेर सोत मानतले, आमी भिरांतीन भितर आसची ना, पूण आमी जी खबर आमी आयकल्या ताचेर आमी सोत मानीन जाल्यार आमी भिरांतीन घरा बसतले। पूण आमी सोत मानिना जाल्यार, पूण देवाच्या उतराचेर सोत मानना जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा जो आमचे भितर आहा तो व्हडतो, जो आमचे भितर आहा संवसारावून व्हडतो, आनी आमकां भिरांत नासतना आमी भायर वेतले, आमची कामां करतले। तर आयज भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा भावार्थ दोत्तल्या सोवे ह्यो खुणा दिश्टी पडटली, म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली,
सरप दवरतली आणि जीव काडपाचे कितेंय ती पेतीत बी तांकां ते वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. म्हणटच भाव भयणीनो, खरेपणी आमी भावार्थ धरता जाल्यार जेजूचेर, खरेपणी ताच्या उतराचेर आमी सोत मानता जाल्यार ही सगळीं खुणां दिसती पडली. जे भाशेन कोण भायर जेन्ना भायर वत येता आनी आमी वतान आमी उबे रावता, आमची सावळी आसता. आमच्यान आमच्या सावळीक सांगूंक जायना की म्हजे बरोबर येनाका म्हणून. आमी जेन्ना वतान उजवाडान हा थंयसर आमची सावळी आसतलीच. म्हणटच भाव भयणीनो, कोण देवाच्या उतरान रिगून रावला ताज्या सोबें सावळी भाशेन ही खुणां दिसती पडटली. आनी ह्या वरवीं आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी खरेपणी सोत मानता, खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, खरेपणी आमी जे देवान आपल्या उतरान सांगलां तें आमी करता. तर आयज भाव भयणीनो, जेजून सांगलां आमकां सोडवी वडीन, जो कोण भावार्थ दवरता आनी बातीज घेता ताचें तारण जातलें. जेजू सांगता आमकां, भावार्थ धरतीत आनी बातीज घेतीत तांकां सोडवण मेळटली, पूण भावार्थ धरिना जातीत ती खास्तीचें फर्मोण घेतली. म्हणजे भाव भयणीनो, इतले आमकां ही सजमणी आमकां मेळना जाल्यार की आमी खास्तीचें फर्मोण आमी घेतल्या जेन्ना आमी भावार्थ धरिना तिचोर आनी दुसरो चान्स ना. आमच्यान म्हणूंक जायना की म्हाका सजमणी मेळोंक नासली, म्हाका हें उतर सांगलेलें पूण हांवें करूंक ना, म्हाका आतां हें आतां करपाक तयार आहा. तिचोर आनी वेळ आसचो ना, तिचोर आमकां कसलोच चान्स मेळचो ना. सासणाच्या सासणाक आमी सासणेचें खास्तीचें फर्मोण आमी घेतल्या केन्ना, जेन्ना आमी हें उतर जें आमी संवसारांत हा तेन्ना आयकलें जाल्यार तें पाडिना, आमी आमचेंच करता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. सद्दां दिसपट्टें देवाचें उतर जें आमी आयकता त्या उतराचेर आमी नियाल करुया. तें उतर आमी करपाक आयज आमी थाराव घेवया आनी खरेपणी एक जैतिवंत भावार्थीचें आनी क्रिस्ती जिवीत जियोंक आयज आमी सुरवात करुया. आनी एक दीस एक सासणाचें सूख आमी भोगूंक आयज आमी तयार जावया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या जगीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.